येवकार हांव सुशांत कावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गुलाब चक्रीवादळाचो गोंयांतय दिसून येतलो प्रभाव. महाराष्ट्र छत्तीसगडा सयत गोंयानय उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. स्वातंत्र्य सैनीक टीबी कुन्नाक गोंयकारांनी दिली मानवंदना. आझाद मैदानावेल्या स्मारकाचेर मुख्यमंत्र्याने ठोकलो सलाम. बायल आरक्षण विधेयकाक 25 वर्सां जाली. कितलीशींच सरकारां आयली आनी गेली, पूण आयज मेरेन ताचें कायद्यात रुपांतर जालें ना. बायल आरक्षण विधेयकाची 25 वर्सां. आता कायदो पास करा. ह्या विशयाचेर नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन रायट्स गोंय फाट्यान हाचेर भासाभास घडोवन हाडली. हाचेर देव सुराभी, यदुवंशी, स्वाती केरकार आनी सिवोला वाजान उलोवप केलें. I have underlined the importance of having reservation for women, and it should not only be 33%, it should be 50%, which is in line with the population of women in our country and in the state of Goa as well. So going forward, I feel we have to push really hard for getting this women's reservation bill passed, not only in the parliament but also to have it implemented. Another point that goes with it is that political parties have to have the desire, the will to give representation to women, not only as candidates but also within the party structure. So the more we have women coming out into the public sphere and taking part in the political sphere, we will have a much better outcome for the society at large, because we would have a much more enriched perspective of decision making. Right now, policy making, decision making is very unilateral. It is based on the men's perspective alone. Women's perspective is not taken into consideration. So my point today is that the women's reservation bill is a step in the right direction. It's not a perfect step, but it is certainly a step in the right direction, and we need to put all our energies and efforts behind making this possible for the women of our country and for the bright future of our country. विमेन्स रेजर्वेशन बिलाक आतां 25 इयर्स जाले आसा पार्लिमेंटान, आनी पास जालें ना तें, आनी जावचे पासून ना अंटील वी हॅव मोर विमेन इन द असेंब्ली एंड मोर विमेन इन द पार्लिमेंट एज वेल. आमकां दिसना की जे आतां मेन जे आसा तांकां फेमिनिस्ट व्यू आसा आनी तांकां जाय अशें इक्वॉलिटी आमकां लेडीजांक, आनी इक्वॉलिटी ना जाल्यार आनी कशें आमकां प्रोग्रेस जावपाचें शकना. इफ यू सी इन द कॉन्स्टिट्यूशन आमचे प्रिएम्बल आसा, थंय बरयल्लें आसा इक्वॉलिटी, इट इज एन इनएलियनेबल रायट, आनी आर्टिकल 14 आसा जे आमकां इक्वॉलिटी गॅरंटी दिता आमकां इक्वॉलिटीचें. तरी पूण आमचें आतां सिस्टम आसा आख्या गोंयांत, आख्या इंडियेन आनी आख्या इन द एंटायर ग्लोब, दॅट इट इज अ पेट्रियार्कल सिस्टम. जे पेट्रियार्कल सिस्टमान मर्द आसा तांकां आनी रायट मेळटा आनी लेडीजांक कमी रायट मेळटा. आनी हो सिस्टम पेट्रियार्कीचो तो इक्वॉलिटी बेस्ड ना आनी तो मेरिट बेस्ड ना. म्हणजे ऑटोमॅटिकली आपण मर्द आसा म्हूण आपणाक एक्स्ट्रा रायट मेळटा ऑटोमॅटिकली, तांचेर कांय विचार आसना, तांचेर कांय प्रश्न आसना. इट इज नॉन मेरिट बेस्ड. सो आतां म्हणल्यार 25 वर्सां पास जाले, पूण आतां आमकां जाय आनी एक नॉन मेरिट बेस्ड. विमेन हॅव टू बी इन द असेंब्ली फॉर द सिंपल रिजन की ऑल दीस वायल आमी म्हणटाले की जे मर्द आसा ते आमचे इश्यूज घेवपाक शकता. बट नाव वी फायंड रेप्स आर गलोर. रिसंटली महाराष्ट्रान रेप जाले, पूण यू सी दे हॅव नाव मेड अ फिमेल स्क्वॉड, दे हॅव डन थिंग्स. आमचे हिंगा आमी कांयच केलें ना. वाय? बिकॉज मेन डोंट फायंड ओनली दॅट रेप इज देअर इशू. इट इज अ विमेन्स इशू. सो इफ इट इज अ विमेन्स इशू एंड इफ यू डोंट केअर अबाउट इट, वी नो पीपल हू केअर अबाउट इट, and those people are women. नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशनान आज हांगा मडगांव हांगा ही एक ल्हानशी सभा आयोजीत केल्ली. गेली 25 वर्सां जाली वुमन रिजर्वेशन बिल इज स्टील पेंडींग इन द पार्लमेंट. आज 25 वर्सां जाली तरी बायलांक रिजर्वेशन दिवपाची जे मागणी आसा तेजेर खंयच्याच सरकारान सिरियसली विचार करूंक ना आनी हो कायदो करूं ना. आज ज्यो कितें बायलो आज पार्लमेंटान जावं लेजिस्लेचरान आसा, म्हणजे गोंयच्या विधानसभेन आसा, ते एक तर आपल्या खंय
तरी बॅकग्राऊंड त्यांचं एक त्यांचे कोणाचे तरी हजबंड खंय तरी पॉलिटिक्सान असले म्हणून असा थोडे बायलो अशो पार्लमेंटाचे स्वताच्या आपल्या कवतीचेर येयल्ले आसा. आज हांगा हो एक ल्हानसो प्रोग्राम हांगा आयोजीत केल्लो. तातूंत गोंयच्या सगळ्या वाठारांतल्यान बायलो आज हांगा मोठ्या प्रमाणान आयिल्ल्यो आनी आज हांगा एक डिसिजन घेतलें. आतां इलेक्शन येता, सगळे कडेन आमी पळयता सगळ्या पार्ट्यांनी बायलांचें तितलेंच कॉन्ट्रिब्युशन आसता. पूण जेन्ना तिकेट दिवपाची वेळ येता तेन्ना बायलांचो खंयच विचार जायना आनी त्या पार्टीन काम करपी बायलो ज्यो आसा त्यो आपल्या अधिकारा खातीर केन्नाच फुडें येना. मनसर काम करता, आमदारांक निवडून हाडटा, परत जे कितें बायलांचे हक्क आसा तेज्या खातीर मागीर परत रस्त्यार येवन लढटा. पूण एसेंब्लीन तेजेर कांयच विचार जायना. हाज्या खातीर आज सगळे हांगा बायलो आज सगळे आमच्या गोंयच्या विविध क्षेत्रांतल्यो बायलो हांगा जमिल्ल्यो आनी तातूंत आतां एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की आतां हे फुडें व्हरपा खातीर कितें प्रयत्न करप. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. त्रिस्तावदी ब्रगांजा कुन्ना हे भारतीय राष्ट्रवादी आणि गोंयांतले वसाहत विरोधी कार्यकर्ते आशिल्ले. गोंयच्या राष्ट्रवादाचे जनकय म्हणून तांकां वळखतात. गोंयांत पुर्तुगीज राजवटी विरोधातले पयले चळवळीचे ते आयोजक आशिल्ले. आयज तांची पुण्यतीथ. कोर्ट मार्शल जाल्लो तो पयलो नागरीक. ताका 8 वर्सांची ख्यास्त सुनायल्ली. तशेंच पुर्तुगालांतल्या पेनिसी किल्ल्याचेर हद्दपार केल्लो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आझाद मैदाना वयल्या स्मारकाचेर वचून ताका मानवंदना दिली. पुलीस गार्ड ऑफ ऑनरान ताचे राष्ट्रीय भक्तीचो सन्मान केलो आनी राष्ट्रगीत वाजयले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या रस्त्यांचो प्रस्न सुटता सुटना गोंयांतल्या रस्त्यांचे अवतिकायेचेर गोवा 365 जायते खेपे उजवाड घातला. आता पळोवया गोंयची अर्थीक राजधानी मडगांवांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय. आता मी मडगांवच्या फातोर्डा वाठारान आसा. हो जो तुमकां रस्तो फाटल्यान दिश्टी पडटा तो मडगांवच्यान सुगावले वता. जायते लोक सुगावलेचे लोक मडगांव येवपाक ह्या रस्त्याचे वापर करतात. तशेंच हांगा लागींच होलसेल फीश मार्केट आसा. होलसेल फीश मार्केटा मुखारूच ह्या रस्त्याची सारकी चाळण जायल्ली आसा आनी ह्या होलसेल फीश मार्केटान सगळे गोंयचे लोक सकाळ फुडें हांगा नुस्तें व्हरपाक येतात आनी वतात. सदांच हेच डेली चालू आसा. तशें आयज एक आमची नुस्तेकान भयण सकाळी आपल्या चल्या वांगडा नुस्तें विकपाक हांगा एक्टिवाचेर बसून येताली तेन्ना कितें जालें ती एक्टिवा फोंडान पडली आनी ती एक्टिवावयल्यान सकयल पडून तिका मातसो माग लागलो. तेन्ना आमी वतकीर मागता की अशी कितें व्हडली घडणूक घडच्या पयलीं ह्या रस्त्याची बेगींतल्या बेगीन दुरुस्ती करची म्हणून. अरे ते टीड आपने मुनी सिंगल रेमगे पूतो हॉन्ड पार सकल मोडा पड इस्पिताल बगीता मोटरसायकल घेवन चेड्यान सकल उडयले. मातशें प्लीज हो रस्तो सारको रे पांय पडा. रस्त्या एक लायट ना. लोकांक नुस्त्या दोर लोक चोन वता. 5 पाड्या कमरा म्हणच्या फोन मारलो मातशें सारको रे सांडट्या गेले आयकाय आपल्या डेन मोलते कितू पयस पडले हांव काय नको. आसून काय मी कुयदाद करपा ना म्हजो कुयदाद करूं पडलो. मातशें प्लीज म्हाका रस्तो सारको रे लायट घालाय. आनी हे फोंडा लागून ट्रॅफिक जाम जाता सारको. सो मागोता PWD आमगे MLA आहा ते कडेन हेचेर मातशें जात तितू बेगीन हेचेर एक्शन घेवपाक आनी हो रोड आहा तो आमगेलो बेगीन सारको करपाक आनी आमगे पब्लीक जे गोंयकार हिंगा येता तांकां एक फ्री वचपा रोडा वयल्यान. हे रोडा फोंड पडले म्हाका दिसता एटलिस्ट 2 म्हयने जाले. PWD काल पासून हांवें फोन केल्लो मातशें रोडा आमगे चड डीप फोंड पडलो हाय हे मातशें सारको राय म्हूण. कित्याक लोक हिंगा हे बाजारांत सकाळी चड लोक हे बाजारांत येता नुस्तें घेवपाक. सो रोड सारको करपाक एकदम गरज. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. MV कार्डिल्या क्रूज लायनर 1,500 पर्यटकांक घेऊन MPT बंदरात आयल्या. कोरोना महामारीचो प्रभाव उणो जाल्या उपरांत गोंयांत आयिल्ली ही पहिलीच पर्यटन बोट. पोरू मार्च म्हयन्यांत निमाणी पर्यटन बोट आयिल्ली. MV कोर्डिल्ल्या बोटींतल्यान 1,500 पर्यटक आनी 600 क्रू मेंबर मुरगांव बंदरात देंवल्यात. गोंयच्यान 75 पर्यटक हे बोटीन चडपाक शकतात. First of all, it's the brightest day for us. Government has put a lot of protocols in place. Port is also following a lot of protocols. So it's a very
a lot of checks in place for tourists who are coming in, and from the ship going out to Goa, all those checks have been maintained. Certification for RT-PCR, everything is checked, and it's good for Goa. More tourists coming, we'll have more revenue generated, and also to give an idea to the people that everything is safe and sound in Goa, with all the checks that have been laid down by Government of India, that is RT-PCR test, double vaccinated. So it's a very bright day for all associated with this kind of trade, that is bus owners, taxi owners, restaurants, shopping, everyone. It's good for Goa, and for us it's fantastic. We have 58 calls of this beautiful vessel calling ports of Goa, and hope to look it's successful, so that we also, everyone around associated with this business are also successful. Thank you so much. As per information, I think we got about 1,500 passengers are there, 500 crews. Okay. This is the first cruise of the season. As you all aware that after COVID, cruise industry is totally affected. Now we hope so after this one, following the complete protocol, we ensure that the cruise service will be streamlined. And now it has come to Goa, again go back to Goa. The first call is 1,500, it's a very good sign. Hope so it will improve. Got a good chance. Sir, will there be an exchange of plaque because the vessel is come for the first Yeah, time? this is our normal practice. Every new cruise comes to exchange of flag. Every year we do. How advantageous is this cruise vessel for the Mormugao port, considering the business part of it? As you are aware that the cruise business itself is the Government of India's premier project. For that, port has already slashed the rates, and we are developing an international cruise terminal also at 100 crore rupees. As per as a cargo ship, the cargo port, cruise business may not be very lucrative. Still, as a social responsibility, we are doing it. It is good for the region, it's good for Goa. That's why. एक आफ्टर पॅन्डेमिक जे आता चालू असले 2020 आम्ही मार्चान लास्ट बोट अटेंड केली. त्याच्या उपरांत कांयच क्रूज सिजनूच नसलो आणि लोकांचे खूप प्रॉब्लेम जालो की हांगा कांयच बिजनसूय नसलो. होप जालो की गोवा इंडियन गव्हर्मेंट आणि सगळ्यांनी जी कितें हेल्प करून ही क्रूज लायन कोस्टल क्रूज लायन सुरू जाली, ही बॉम्बेच्यान सुरू जाल्या. बॉम्बे तेंच्यांनी 2-3 कॉल्स केल्या, बॉम्बे टू कोचीन मागीर लक्षद्वीप केले, आतां हांगा येयले बॉम्बेच्यान. आणि गोंयान तिचे अबाउट 48 कॉल्स आसा कंटिन्युअसली. आणि आता बरीच एक गजाल म्हणजे 1,591 पॅसेंजर्स आसात आणि क्रू अबाउट 600 आसात. क्रूज इज टेकिंग आउट, म्हणजे हो नंबर वाडत वतलो. जे मार्केट ट्रेंड वयता ते पण दिसता की हें वाडत वयतलें. आणि आता पळोवया की अजून फुल्ली SOP भितर रिलॅक्सेशन जावंक ना, त्या खातीर सगळे पॅसेंजर देंवतले काय ना ते ना. आणि मोस्टली फर्स्ट कॉल आसा ते मोस्टली प्रमोशनल कॉल आसा, त्या खातीर पॅसेंजर देंवतले जशें काय अजून ना. जे पर्यंत शिपार चडना तो पर्यंत आमकां कांय कळचें ना. शिपार चडल्या उपरांत आमकां सगळें डिटेल कळतलें. आणि दे आर ऑल्सो हॅपी. परत 1 तारखेक हांगाच्यान बोटीचेर व्हडलो इव्हेंट जावपाचो. इट इज लायक व्हडलो म्युजिकल शो जावपाचो. त्याच्या खातीर भरपूर इक्विपमेंट्स बी सगळे येवपाचे आसा. फर्स्टाच्यान तेंचे फूल गियर अप जातले आणि पॅसेंजरूय वाडपाची शक्यता. आणि तेन्ना पॅसेंजरूय देंवतले. आता प्रेझेंटली तितले कांय पॅसेंजर देंवपाचे अशें कांय ना. एकूच टूर ऑपरेटर कोण तरी तेंच्यांनी अपॉयंट केला. 50 पॅसेंजर कन्फर्म जाले की ते देंवतले मागीर भोंवपाक गोवा. आणि अबाउट 75 पॅसेंजर हांगा आतां जॉयन जावपाचे आतांच खबर येयल्या. आणि हेतून एक क्रूज येयल्या त्या खातीर हे सगळे पोर्टानूय बिझनस सुरू जाला. हांगाय कितें गोंयकारांकूय आमकां कितें तरी बिझनस मेळटलो ही आशा धरता. आणि बरें दिसता हें सांगपाक. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जातनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.